नमस्कार. पळया प्राइम खबरो. ऐतिहासिक सोपूतविधीक नरेंद्र मोदी सज्ज. सार्क देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या हजेरेंत सोपूत. राष्ट्रपती भवनाच्या लॉनाचेर जंगी तयारी. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भाऊ मोदी वांगडा सोमारा सोपूत घेवपाची शक्यताय. राष्ट्रपतीक धाडिल्ले चिटयेंत भाऊचे नाव दिल्लीच्या मिडियान केलें जाहीर. धावेचो निकाल 83.51%. फोणेच्या आल्मेदा हायस्कुलांतल्या दिशा दुदाळाक 96.16%. पिपल्साच्या अनिशा सुकटणकाराक 95.84%. आल्मेदाच्या इरा सहकारीक 95.83%. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला दिसा प्रुडंटाचे वेबसायटीचो विक्रम 10 पटीन चड लोकांनी पळयलो. वेबसायटीचेर निकाल लायव्ह. जगभरात फावसल्ल्या गोंयकारांची प्रुडंटाक पसंती. आणि आंध्रातले 14 वर्साचे पूर्णान केलो माउंट एव्हरेस्ट तेंगशी गाठपाचो विक्रम. जगातलो सगळ्यात उंच पर्वत माउंट एव्हरेस्ट. ताची तेंगशी गाठपी सगळ्यात ल्हान गिर्यारोहक पूर्णा. खबरो विस्तारान. निमाणे भाजपाक लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मेळून दिवपी नरेंद्र मोदीचो सोमारा प्रधानमंत्री म्हूण शपथविधी जातलो. हो सुवाळो राष्ट्रपती भवनात जातलो. ह्या भव्य सुवाळ्याक सार्क देशाचे फुडारी आनी हेर 3000 मानेस्त आसतले. गोंयच्यान मुख्यमंत्री, गोंयचे मंत्री आनी कांय पदाधिकारी हे सुवाळ्याक वतात. देशाच्या 15व्या प्रधानमंत्र्याच्या राज्याभिषेकाची तयारी राष्ट्रपती भवनात निमण्या पावण्यार पावल्या. नरेंद्र मोदी सोमारा प्रधानमंत्री म्हूण शपथ घेतलो. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी 63 वर्सांच्या मोदीक प्रधानमंत्री पद आनी गोपनीयतेची शपथ दितलो. आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग, मोदीची आवय आनी हेर मानेस्तय सुवाळ्याक आसतले. मोदीच्या शपथविधीक सार्क एंथम वाजयतले. पाकिस्तानचो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंकेचो अध्यक्ष महिंदा राजपक्षा, अफगाणिस्तानचो राष्ट्राध्यक्ष हमीद करजाय, भूतानचो प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाळचो प्रधानमंत्री सुशील कोयराला आनी मालदीवचो राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ह्या सुवाळ्याक आसतले. बांगलादेशाच्या शेख हसीना वतीन तांचो अध्यक्ष शिरीन चौधरी येतलो. शेख हसीना जपान दौऱ्यार आसा. भारताच्या प्रधानमंत्र्याच्या शपथविधीक पयलेच फावट सार्क देशाच्या फुडाऱ्यांक आपयल्यात. इतले मजगतीं आयतारा पाकिस्तान आनी श्रीलंकेन तांच्या कादयेंत आशिल्ल्या भारतीय नुस्तेकारांक सोडून नव्या सरकाराकडेन संबंद घटमूट करपा वटेन पावल मारलें. नरेंद्र मोदीच्या शपथविधीक गोंयांतल्यान 22 जाण वतात. तातूंत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, सगळे मंत्री, संघटन मंत्री, पक्षाध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी आसतले. हाका गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, त्या बरोबर गोंय राज्याचे सगळे मंत्री, तांच्या बरोबर एज अ राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष म्हणून हांव स्वता वता आनी पार्टीचे आमचे अध्यक्ष, संघटन मंत्री, सरचिटणीस अशे एक ऑल टुगेदर गोंयांतल्यान जवळपास एक 20 जाणांची टीम जी आसा हो सरमनी अटेंड करपा खातीर वता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उत्तर गोंयचे भाजपा खासदार श्रीपाद नायक सोमारा भारताचे नवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगडा मंत्रीपदाचो सोपूत घेवंक शकतात. आयतारा राती मोदीन आपल्या पयल्या मंत्रिमंडळाची वळेरी राष्ट्रपती कडेन धाडली. तातूंत श्रीपाद नायकाचें नांव आसा अशें दिल्लींतली मिडिया म्हणटा. सुमार 10 वर्सांनी गोंयच्या खासदाराक परत केंद्रीय मंत्रिमंडळांत स्थान मेळूंक शकता. मेळटा मेळना म्हणत निमणे श्रीपाद भाऊक नरेंद्र मोदीच्या मंत्रिमंडळात स्थान मेळ्ळें. भाऊक मोदीच्या पयल्या मंत्रिमंडळात स्थान मेळप कुस्तार. मंत्रिमंडळाचो विस्तार जातलो तेन्ना तांकां घेतले अशें शेनवार मेरेन बोळो आशिल्लो. मात आयतारा सांजे नरेंद्र मोदीन आपल्या मंत्र्यांची वळेरी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी कडेन धाडली आनी सगळ्यो वावड्यो शांत जाल्यो. सोमारा श्रीपाद भाऊ मोदी वांगडा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतले. तांच्या वांगडा जे मंत्री सोपूत घेवंक शकतात ते अशे: श्रीपाद नायक, राजनाथ सिंग, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पियुष गोयल, व्यंकय्या नायडू, रविशंकर प्रसाद, बाबुल सुप्रियो, अनंत कुमार, मनेका गांधी, कलराज मिश्र, वी.के. सिंग, उमा भारती, राधा मोहन मंत्री, फग्गन सिंग कुलस्ते, डॉक्टर हर्षवर्धन, भंडारू दत्तात्रेय, राधा मोहन सिंग, रतनलाल कटारिया, कृष्णपाल गुज्जर,
हेच वांगडा सुमित्रा महाजन स्किपर जावंक शकता. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांचे विशीं निर्णय जाल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10वेचो निकाल 83.51% लागलो. 10वेक चलयांचो रिझल्ट बरो लागला. 84.10% चलयो आनी 82.10% चले पास जाल्यात. 12वे उपरांत 10वेकूय चलयोच फुडें आसात. कांय भुरग्यांच्या पालकांनी प्रुडंटाक कळयला ते प्रमाण फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुलाच्या दिशा दुदाळाक 96.16% पडल्यात. पीपल्स हायस्कुलांतल्या अनिशा सुकटणकाराक 95.84% मेळ्ळ्यात आनी आल्मेदांतल्या इरा सहकारीक 95.83% मार्क मेळ्ळ्यात. गोंय शालांत मंडळान आयतारा 10वेचो निकाल जाहीर केलो. निकाल लागलो आनी गोंयभरच्यान पालकांचे प्रुडंटाक फोन येवंक सुरू जाले. ते म्हायती वयल्यान बरे पैकी मार्क घेतिल्ल्या कांय भुरग्यांची नांवां आयल्यांत ती अशीं: फोंडेचें दिशा दुदाल 96.16%, पणजेचे अनिशा सुकटणकार 95.84%, फोंडेचें इरा सहकारी 95.83%, म्हापशेचो राहुल थळी 95.33%. I've scored 96.16% in SSC and I'm extremely happy. My future plans are that I want to back the IIT, which is a very prestigious exam in our country. I want to get IIT and I have to do software engineering in IIT, taking computer sciences. Anybody studying for 10th standard should study 3 hours regularly. That's just enough for SSC. It's a wonderful feeling. I'm overwhelmed. And it's a pleasant surprise for me, actually. What are your aspirations? I'm mostly inclined to the medical side, but depends. Day-to-day study plan as such means it did not include homework as such. You have to do like 2 hours compulsory, just a revision every day for 2 hours with full concentration. So what are your future plans? My future plans, I have not decided as such yet, but I want to be in a teaching profession. राहुल, तुका कितकी पर्सेंट गावपाची अपेक्षा आसली? 92.3. आनी आतां कितकी गावली तुका? 95.3. आनी कोण जावपाची तुका इच्छा आसा? डॉक्टर जावपाची इच्छा आसा सामकी. आनी डॉक्टर कित्या खातीर? म्हाकाय जाय आशिल्लो डॉक्टर जावपाक आनी आजी धाकटेच्यान धाकटा आसतना म्हणटाली की डॉक्टर जाय म्हणून तिची इच्छा पुरी करपा खातीर म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय. कशें दिसता तुका आतां हें? एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लो तिसरो येता पूण तिसरो येवन खूब बरें दिसता. इतल्या भुरग्यां मदीं हांव तिसरो इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग. ट्युशन बी घेतालो तूं? हय, हांव ट्युशन घेतालो हांगा कोर्टा कडेन मॅथ्स आनी सायन्स. The board has developed the system of honoring the schools which achieve over 95% pass percentage. This year there are 64 such schools. We have displayed them there. The total number of students answering from the schools are put in brackets. So you have St. Brito's 126, then Government High School, Nadora 10 students. So there are 64 such schools. Then the schools which have made it twice in a row in this list are shown with asterisk. But there are schools which have sponsored around, even AJ Almeida, which has sponsored the highest number of students, 371, and they have achieved a pass percentage of over 95%. Then as far as sports merit marks are concerned, a total of 6,875 students availed of the sports merit marks in the whole category, regular students category, and repeaters 331, of which 551 needed the sports marks to clear the exam. Only 551. The rest, the marks are reflected on their mark sheet. एज्युकेशन बोर्ड SSC टॉपरांचे मेरिट लिस्ट जाहीर करिना. बरेपैकी मार्क पडल्यात म्हणून प्रुडंटाक भुरग्यांच्या पालकांनी कळयलां ते प्रमाण ही नांवां दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.